पेडणे कुळ मुणकार संघर्ष समिती सध्या जागृताय करता। कुळ मुणकारांचे इशू वेल्यान जातीवादी आरोप, पेडणे कुळ मुणकारांच्या माचे वेल्यान बामणशाही जानवेवाले असली उतरां काढून जातीवाचक भडकाऊ भाषणाक नेट। समितीची सोमारा पेडणे असलीच एक बसका जाली। फक्त त्यांच्याकडे जानवेवाले आहेत, हे आहेत म्हटलं म्हणून जायचं होत नाही, तर आपण त्या जानवेवाल्यांचे बाप आहोत ही भूमिका प्रत्येक बहुजन समाजाच्या हृदयात असायला पाहिजे। हो, मी त्याचा बाप आहे, पण तुम्ही जर दबावानं आता जर बघितलं, आपण प्रत्येक वेळी हे सभेत टीका करतोय हे जानवेवाले आणि बहुजन समाजाक पोवपाची न्हू, आमकां खाली आश्वासना युटर्न त्यांचो आणि फटिंगिरी हेच आम्ही आयकोन खुश जावपाचे। मात्र याच्यावर विचार करात आणि मातसो आवाज उठ्या वचात। जर तुम्ही आवाज जर उठयच्यात तर खरंच आमचे कितें तरी जातलें, नाजाल्यार हे आमकां बामणशाही म्हणटात ती आमकां आनी केन्नाच वयर काडपाची ना। आमी बहुजन समाज आहा ते तेच उरल्यो, कांयच करूंक पावच्यो ना। सडे तोड जेन्ना उत्तर दितले आमी तेन्नाच तांकां कळोन येतलें की खरेंच बाबा बहुजन समाज हो आमचो फुटलेलो आसा म्हणून। कोलवाळचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेबदे आनी तवनासांचो अड्डो जाला। कॉम्प्लेक्साचें काम 7 वर्सां आदीं जाल्लें, मात 2012 सरकार बदल्लें। मुख्यमंत्र्यान तेन्ना उक्तावणा पयलीं खंय पळोवणी म्हूण केल्ली आनी कुतां काडून निमित्त केलें। तेन्ना सावन ताचेर सरकारान नजर बसून घाल्ली ना म्हूण आमदार निळकंठ सांगता। कॉम्प्लेक्साच्या हारशे फोडल्यात, टॉयलेट बाथरुमाच्या टायल्सय जाग्यार ना। आणि वो इतके कोटी पब्लीक मनी यूज केला, तेका ह्या भुरग्यांक स्पोर्ट्समॅनाक तेजो फायदो दिवचो। कित्याक जेन्ना 7 कोटी खर्च करून तो आयडल दवरप आनी आमीच बोबा घालप की भुरगे ड्रग्साक वयता हेका वयता, त्या भुरग्यांक जर सांजच्या टायमार जर एक्स्ट्रा टायम आसा असले एक्टिविटींक समज आमी तर हें केलें पयस दवरलें जाल्यार आमी भुरग्यांचे गुन्यांव कसो करता हो म्हाका कांय सजमाना। कॉम्प्लेक्साची ही दशा जावंक खंय आदलो आमदार आनी मुख्यमंत्री जबाबदार। आदले आतांचे मुख्यमंत्री आनी आदले आमदार हे दोगांयनी मेळोन हो धाकटो ग्रावंड आहा व्हडलो करुया म्हणून ह्या निमतान तो पेंडींग दवरला, आज पासून पेंडींग आहा। आतां जितक्यो आमची असेंब्ली जाल्यो तितक्या असेंब्लीक हो प्रश्न हांवें असेंब्लीन वयर काडलेलो आनी हाजो रिक्वेस्ट आसलो, लेटरां धाडली, रिमांयडर धाडलो। मात तिसऱ्यांदा काय चवथ्यांदा हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगला ना आतां सद्या फंड ना, तेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत चालू करुया म्हणून। सो गव्हर्मेंटाची कितें पॉलिसी आनी ते स्पोर्ट्समॅनाक एनकरेज कशे पद्दतीन करतात हें प्रश्नचिन्ह आहा। सरकाराच्या असल्या मानसिकतेक लागून लोक आपल्यो जमनी खंय सरकाराक दिवंक सोदिनात। गांवच्या भुरग्यांक बांदिल्लो ग्रावंडूय मेळना, खेळा धोरणां आनी कसली। जेन्ना आमी हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदता, जो ग्रावंड तयार करता, हे लोकलांक खेळपा खातीर आनी हे आपूण त्या टायमार कांय करूंक मागना। आनी जेन्ना खंय आहा जाल्यार आतां GFAच्यो गेमी खेळटा, मागीर तेजे मिनी स्पोर्ट्स गेम, जेन्ना असलें जालें कांय ना, लोकल लोक आपली जमीन लोकलांक हेका गव्हर्मेंटाक दिवंक मागना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी। वेर्णा व्हडल्या भाटांत कामगारांची बाचाबाची मारामारीचेर पडली आनी तातूंत एकल्याचो जीव गेलो। केस्तांव करपी दोगूय झारखंडचे, उमेश डुंगडुंग आनी विजय केरकेटा। उमेशाक बरोच मार लागला। GMCत उपचार चालू आसतना तो थंयच सोंपलो। वेर्णेच्या पुलिसांनी आरोपी विजयाक उखल्लो। खुनाची केस जाल्या। 7 तारखेक एट व्हडलेभाट वेर्णा देर वॉज अ फायट बिटवीन 2 लेबरर्स बाय नेम उमेश डुंगडुंग एंड विजय केरकट्टा that has resulted into Vijay Kerketta assaulting Umesh Dungdung very badly.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक.